माझा एक प्रश्न असा की हेजे पयलीं आमी काँग्रेसचे आमदार हायजॅक जातना पळयले बाय BJP. आता नगरसेवकाची तीच गत जाता. तर अशा अवस्थेन भवितव्य कितें काँग्रेसचें? काँग्रेसचें भवितव्य खंयच वचना. ह्या राज्यांत प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेसचो वोटर फिक्स्ड आसा. खंयचेय कॉन्स्टिट्युएन्सी काडा आनी पळया. आमदार गेलो जाल्यार सुद्दां कितें करून किंवा नगरसेवक गेलो जाल्यार सुद्दां वोटर पळय आसता तो काँग्रेसचो सहजासहजी हालना. तो कमिटेड वोटर आसा काँग्रेसी. पार्लमेंटाचे रिजल्ट काडा आनी पळया. ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी म्हणटाले कांयच पडपाना काँग्रेसीक, थंय सुद्दां काँग्रेसीची बेस ही ह्या राज्यांतल्या 40 मतदारसंघां आसा जी कोण थकले. हांव सुरवातेक सांगतालो एप्रील म्हयन्यांत लॉकडावन करा म्हणून. म्हजो डिमांड 2 आशिल्ले, तुमी काडा आनी पळया. नॅशनल चॅनलाचेर हांव पयर आशिल्लो तेन्ना तांकांय हांव सांगलें एप्रील म्हयन्यात आमचो मागणी आशिल्ली लॉकडावन करा आनी RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी करा. जो गोंयांत भितर सरता ताका RT-PCR नेगेटीव टेस्ट करून भितर येवपाचें, सर्टिफिकेट घेवन भितर येवपाचें. पूण आमची मागणी कोणें आयकली ना. जेन्ना हायकोर्टान पिटिशन फायल केलें एडवोकेट्स असोसिएशनान आनी कोणें त्या वेळाचेर हायकोर्टान डिसिजन दिलें की RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी म्हणून फाल्यांच्यान. तेन्ना हांकां हांचे दोळे उगडले सरकाराचे. म्हणजे परिस्थिती कितें जाली. ऑपोजिशन आमी ऑक्सिजनाच्या वेळार आमी कितलो बोवाळ केलो. पण सरकार आमचो पळय ऑपोजिशनाचो रोल. ऑपोजिशन हॅज टू बी पिपल्स व्हॉयस. आयकून घेवप ना आयकून घेवप हें सरकाराचें काम आसता. सरकारान सुरवाते पासून जर आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन जर काम केलें जाल्यार आज हे परिस्थिती येना आशिल्ली. आमकांय मातशी नॉलेज आहा. आमी राज्य चलयलां. 5 वर्सां हांवें स्टेबल राज्य दिलां. आणि म्हणून हे सरकारान आपल्याक जाय म्हणून आपण हे करून हाडला. म्हणजे ह्या सरकाराचे हे पळय स्वता हेल्थ मिनिस्टर सांगता, आरोग्य मंत्री सांगता की 26 लोक ऑक्सिजन ना म्हणून मेले म्हणून आणि हायकोर्टान इन्क्वायरी करची म्हणून अशें म्हणून आरोग्य मंत्रीच सांगता, स्टेटमेंट करता. तेन्ना लोकांक कळ्ळें की GMC ऑक्सिजन नासतना लोक मरपाक लागले म्हणून. ताचे पयलीं कितले लोक मेले आसतले देवा खबर.